नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. असंतुष्टाचे काँग्रेस भाजपाक धपके. फातोड्ड्या विजय सरदेसाय, केप्यां प्रकाश शंकर वेळीप, सांग्यार मिंगेलीन डिकोस्टा जाल्यार मया रॉय नायक रावता अपक्ष. संजय बानेकार काँग्रेस सोडून भाजपात. चाळीस मतदारसंघांनी मेळून विधानसभा वेंचणुके खातीर आयले वट्ट 375 उमेदवारी अर्ज. मंगळार बुधवार जातली अर्जाची छाननी. 16 तारखेर थारतले उमेदवार. राष्ट्रवादीचे सगळे सीट जाहीर. म्हापशा शिरोडकार, परवरे फेर्मिना, मया रुद्रेशाक दिली तरी रॉया वयल्यान कोफुजां. रॉय अपक्ष रावल्यार रुद्रेशाची वतली तिकेट. राष्ट्रवादीन केले स्पष्ट. रॉयान मया भरलो अपक्ष अर्ज. बरो सामाजीक वावुरपी आसल्यार राजकीय फुडाऱ्याच्या बायल भुरग्यांक तिकेट दिवपाक कांयच हरकत ना. मुख्यमंत्री जावपा खातीर लॉबिंग करचो ना. मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची हेडनात वक्तव्यां. आनी एलएनसीकारान जोडले राष्ट्रीय सुपरक्रॉस सर्तीत येस. जावेद शेखाक मेळ्ळी दुसरी सुवात. आता खबर विस्तारान. तिकेटी मेळूंक नाशिल्ल्या असंतुष्ट इत्सुकांनी सोमाराक काँग्रेस आनी भाजपाक धपके दिले. फातोड्ड्या विजय सरदेसाया बरोबर ब्लॉक काँग्रेस फुडारी काँग्रेसींतल्यान भायर सरले. काणकोणा संजय बानेकार नगराध्यक्ष आनी कार्यकर्त्यांक घेवन भाजपात गेलो. मया तिकेट मेळूंक नाशिल्ल्यान रॉय रवी नायक थंय अपक्ष रावला. सांग्यार मिंगेलीन डिकोस्टान काँग्रेस सोडून अपक्ष म्हणून अर्ज घालो. जाल्यार केप्यां प्रकाश शंकर वेळपान अपक्ष उमेदवार म्हणून भाजपाक धपको दिलो. परवरे व्यंकटेश प्रभू मोनीन राष्ट्रवादी सोडली. सरकाराचे जॉब्स विकतात. हांवें 100 काय 150 कितें जॉब्स दिले फातोर्डा मतदारसंघात. म्हजे कडेन नांवां आहा. एक मनशा कडेन च्या पसून जर मागली कोणें प्रूफ दाखोवचें हांव इलेक्शनाक उबो रावना. थोडे ते जॉब हाडून तुमकां दिवपाक हांवें म्हजे पावसांतल्यान मिनिस्टराक पयशे दिल्ले आहा. वाळपयचो जो लिडर आहा तो खंयच्या फॅमिलीचो, ताजो एजेंडा कितें आहा, ताजो एजेंडा फॅमिली राज. सो जे दिसा हांवें आवाज उठयलो ते दिसाच म्हणजे पॉलिटिकल मरण सुरू जालें. तुमी जर इंडिपेंडंट म्हणटात, तुमकां सांगलां की तुमी म्हजे हाय कमांड, जाल्यार हांव आतां एनावन्स करतां की हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून उबो रावलो. कशा पद्दतीन आमच्यो राष्ट्रवादीच्यो ज्यो टिकेटी ज्यो आसा, ज्यो अलायन्स पार्टनर आमी काँग्रेसचे आसा, त्यो कशे तरेन इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट काँग्रेसान इम्पोर्ट करून तांकां विकल्यो आनी राष्ट्रवादीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचेर एक मोठो घाल घाल्लो आसा. आनी त्या खातीर आमी राष्ट्रवादीचे ब्लॉक मेंबर तशेंच अरावंड 200 ते 300 कार्यकर्ते आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक रेजिग्नेशन दिवपा खातीर हांगा जमिल्ले आसा. सगळ्यांनी आपले रेजिग्नेशन सायन करून तयार दवरलें आसा, जे पक्षाच्या अध्यक्षा किंवा आमच्या ऑफिसा पर्यंत आतां पावतले सांजचे. कित्याक लागून सोडली तर मुगे कसलो स्वार्थ न्हू. काल पर्यंत म्हाकाच आमगेल्या काँग्रेस मिनिस्टरांचो हे येयल्लो कितें फोन, तूं राव म्हणून यो. हांवें म्हागे डिसिजन घेतलें, म्हाका इंडिपेंडंट रावपाना आनी इंडिपेंडंट रावता तेजे बरोबर हांव रावपाना. कित्याक ह्या वेळी कितें तरी परिवर्तन करपा जाय. ज्या प्रमाणे सोनिया गांधीन लेटरां बरयला, ईमेल कोण धाडली हांवें, तर जी काँग्रेस दिल्ली चलता व राजीव गांधीली आनी सोनिया गांधी जी काँग्रेस हाडली ती आज गोंयांत उरला म्हणून. एक घरांतली 4 जाण, एक घरांत 3 जाण, हें अशें जें चल्लां आनी जी दादागीर चल्ला, जें करप्शन चल्लां आनी जो बायलां म्हणटा कोणा तिकेट दिला, हांवें राजनाम दिला तेन्ना बायलां तिकेट दिला. आमी इंडिपेंडंट फॉर्म भरून ना, आमी पार्टीचे लेवल भरला गोवा विकास पार्टी. आनी गेल्या फावटी काँग्रेस आमकां काँग्रेसीची तिकेटीचे आमी लढयल्ले. आमी मॅक्झिमम वोट घेतिल्ले ते म्हणल्यार 6,000 रुपया, 6,000 वोट घेतिल्ले. पूण ही फावटी सांग्यावळ सीट काँग्रेसीन NCP जिखला अशें म्हजें मत. आणि शेवटच्या क्षणात हो आमचो युतीचो उमेदवार म्हणून म्हाका आमचे BJPच्या कार्यकर्त्यांनी मान्य केलं.
ताका लागून हो एक असो निर्णय घेवचो पडलो की दुसरे कडेन खंय तरी वचचे पेक्षा ते आमचे जे हे कार्यकर्ते दीस रात एक विश्वासान आमचे बरोबर रावल्ले, पक्षा बरोबर रावल्ले, पण उमेदवार हांगा BJP नासल्या कारणान आमकां हो निर्णय घेवचो पडलो. 40 मतदारसंघांनी मिळून विधानसभा वेंचणुके खातीर वट्ट 375 उमेदवारी अर्ज आयल्यात. सोमार अर्ज घेवपाचो निमणो दीस आशिल्लो. फुडले 2 दीस छाननी जातली. 16 तारखे मेरेन अर्ज फाटीं घेवंक मेळटले. त्याच दिसा सगळे उमेदवार निश्चित जातले. सोमारा एकाच दिसा 173 उमेदवारांचे 228 अर्ज आयले. फर्मिना खवटे पोरवोरी एनसीपी, आशिष शिरोडकर मापसा एनसीपी, दिलीप सोडणकर थिवी जीवीपी, अरविंद ब्रिगेन्झा मापसा इंडिपेंडेंट, अभिजित धारगळकर शिवोली महाभारत, राजेश पाटणेकर बिचोली काँग्रेस, रुद्रेश सोडणकर मये एनसीपी, खेमलो सावंत साखळी इंडिपेंडेंट, धाकू मडकईकर प्रियोळ काँग्रेस, सावे फर्नांडिस शिरोडा समाजवादी पार्टी, विभव मराठे पोंडा समाजवादी पार्टी, विजय सरदेसाई फातोडा इंडिपेंडेंट, MK शेख फातोडा काँग्रेस, जॉन फर्नांडिस बाणावली तृणमूल काँग्रेस, साव्यो कुतिनो मडगांव तृणमूल काँग्रेस, विश्वजित राणे वाळपय काँग्रेस, प्रताप सिंग राणे परिये काँग्रेस, फ्रांसिस सिल्वेरा सांतांद्रे काँग्रेस, विष्णु वाघ सांतांद्रे BJP, सुरेश पालकर सांतांद्रे इंडिपेंडेंट, गौरीश नायक कुमारजुवे इंडिपेंडेंट, रॉय नायक मये इंडिपेंडेंट, राजू अय्यर कुर्तोरी इंडिपेंडेंट, रुपेश महात्मे मडगांव BJP, Alex Sequeira Nuwe Congress, Marcos D'Souza Nuwe Independent, Constâncio Dias Curtori UGDP, Abdul Carol Madgaon Social Democratic Party, Annabel Pereira Taligaon Goa Suraj Party, Dinesh Nair Santa Cruz Independent, Dayanand Sopte Mandre Congress, Rajendra Kerkar Pedne Independent, Rajendra Kamli Pedne Independent, Kanta Jadhav Pedne Trinamool Congress, संजय प्रभुदेसाई मांद्रे इंडिपेंडेंट, संतोष मांद्रेकर मांद्रे UGTP, राज विरनोडकर पेडणे इंडिपेंडेंट, राजेंद्र आजगावकर पेडणे इंडिपेंडेंट, सखाराम कोरगावकर पेडणे इंडिपेंडेंट, श्याम आमोणकर पेडणे RPI, आयवो कुतिनो मडगांव इंडिपेंडेंट, परेश बेंडे कुडचडे इंडिपेंडेंट, प्रकाश शंकर वेळीप केपे इंडिपेंडेंट, गोविंद सावंत सावड्डे काँग्रेस, मिंगेल डिकोस्ता सांगे GVP, अरुण रायकर सांगे इंडिपेंडेंट, प्रकाश अर्जुन वेळीप केपे MGP, श्याम छतर्डेकर कुडचडे काँग्रेस, अशोक कोरगावकर फातोर्डा समाजवादी पार्टी, सुरेश पिलर्नेकर फातोर्डा JDU, जवाहर डायस फातोर्डा गोवा पार्टी, डॉमिनिक फर्नांडिस पणजी जनता दल, रमाकांत बोरकर कोर्ताली UGTP, संकल्प आमोणकर मुरगांव काँग्रेस, नासिर खान मुरगांव इंडिपेंडेंट, गोपाल चोडणकर गांधी हेनरिक वास्को इंडिपेंडेंट, शांताराम पराडकर मुरगांव शिवसेना, नारायण कांडू मुरगांव इंडिपेंडेंट, सुनीता पाटिल मुरगांव RPI, गोवियानी काल वाज वास्को इंडिपेंडेंट, मोहम्मद इकबाल शेख वास्को GVP, अदम जुम्मा वास्को UGTP, गौतम गायकवाड़ वास्को RPI, प्रशांत वस्त वास्को इंडिपेंडेंट, स्टैनली अल्मेदा वास्को इंडिपेंडेंट, जगदीश दुर्बाटकर वास्को इंडिपेंडेंट, प्रमानंद नानोस्कर दाबोळी MGP, प्रताप माळदोळकर दाबोळी तृणमूल काँग्रेस, नाफिस खान दाबोळी इंडिपेंडेंट and Simon D'Souza दाबोळी इंडिपेंडेंट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मीडिया. निमाणे राष्ट्रवादीचे 3 सीट जाहीर जाले. म्हापशा आशिष शिरोडकार, परवरी फेर्मिना खवटे, मया रुद्रेश सोडणकाराक तिकेटी दिल्यो. मात मया रॉय नायकावेल्यान राष्ट्रवादी आनी काँग्रेसी मदीं कोफू जावन सुटूंक ना. राष्ट्रवादीक मया जिखपी उमेदवार जाय. रॉय रावल्यार रुद्रेशाक तिकेट दिवचे ना अशें राष्ट्रवादीन काँग्रेसीक कळयलां. इतलें आसतना रॉयान सोमारा मया अपक्ष म्हणून अर्ज भरलो. काल लेट राती आमची 3 जे सीट आशिल्ले म्हापसा, परवरी आनी मय हे 3 सीट हायकमांडान क्लियर केले. परवरी खातीर आमची महिला अध्यक्षा फर्मिना खवटे हिजें नांव क्लियर जालां. म्हापसा आशिष शिरोडकर हाजें नांव क्लियर जालां आनी मया रुद्रेश चोडणकर हो आमचो कॅन्डिडेट आसतलो. आतां रुद्रेश आनी आशिष हे आमचे पक्षाचे वांगडी नाशिल्ले आनी ते काँग्रेसचे तांच्यांनी मेंबरशीप म्हणजे तिकेटी खातीर काँग्रेसी कडेन अर्ज केल्लो. विनेबिलिटीच्या संदर्भान तांची उमेदवारी आमच्या हायकमांडान तेंको दिलो आनी ते क्लियर केलेले आसा. रुद्रेश आनी आमचो आशिष शिरोडकारान
आमच्या पक्षाचे रितसर फॉर्म भरलेले आसा आनी आमचे मागणी जाल्लेले आसा म्हणून आमी तांकां एक्टीव मेंबर केल्लेले आसा आमचे पक्षाचे त्या हातूंतल्यान नजरेंतल्यान आनी आतां तांकां पक्षाचे आमी बी फॉर्म दितले आनी आमच्या पक्षाच्या वतीन रुद्रेश मया आनी आशिश शिरोडकार म्हापसा फॉर्म भरतले तशीच आमची महिला अध्यक्ष जी फर्मिना खंवटे आसा तिवूय आज फॉर्म भरतली परवरच्यान. मयेच्या सिटाचे जे फुसांव चालू असले रवी नायकाचे चेडो रॉय नायका मदीं ते सॉर्ट आवट जाले काय तेजे कितें स्टेटस आमकां काँग्रेसी कडच्यान क्लियर कट एश्युरन्स मेळिल्ले आसा. अल्टिमेटली हो जो मयेचो सीट जो आमकां फावो जाला किंवा मेळ्ळा तो विनेबिलिटीच्या फॅक्टराचेर मेळिल्लो आसा आनी विनेबिलिटीत ही प्रामुख्यान एक मेन जो क्रायटेरिया आशिल्ली त्या क्रायटेरियानुसार काँग्रेसीन आमकां एश्युरन्स दिलेले आसा की हे कितें काँग्रेसी अंतर्गत जे कितें समजा आडमेळे येतले ते तांची कॅर घेतले आनी थंय काँग्रेसच्या तर्फे सेकंड कॅन्डिडेट आसचो ना. झाटयेन बंड करून तो इंडिपेंडंट उबो रावला. आय एम नॉट न्यू टू दॅट प्लेस एंड तूं म्हणटा ते कोणें बंडखोरी केला आनी ते नशिबान कोणाचें आहा तें जातलें. हो नशिबाचो खेळ आसा. पळोवया कोणाच्या नशिबान कितें येता तें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.